Namaskar. I Sakhe municipality. We are honored that in Goa we are the first municipality to take the initiative of water for voiceless. ही एक बरी NGO आसा which has cater all India around त्यांच्यानी 1 lakh bowls दिल्या आणि ही इनिशिएटिव्ह घेतला कारण आमचे ऑनरेबल CM सर सदांच सांगता अंत्योदय तत्वाचे काम करा. त्यांच्यानी एकदा बेरेस्ताचे देवान वतना म्हाका सांगलेलें की मनशा बरोबर जनावरांची सुद्धा जतनाय करपाक जाय. अँड आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की ही तकली आमी आयडिया घेतली आनी म्हाका राधिका सतीशकरान हे लिंक दिले वॉइस वॉटर फॉर वॉइसलेस ह्या संस्थे कडेन संलग्न जावया आनी हो इनिशिएटिव्ह घेवया म्हणून. And today we are doing that. आम्ही around about 30 balls full municipality जी साखळे एरिया आसा पळय तातूंत डिस्ट्रीब्यूट करतली. हांव सगळ्या इन्स्टिट्यूशना कडेन लोकां कडेन मागता आमी सगळ्या तरेचे दान करता पण ह्या मुख्य जनावरां खातीर जे दान केल्लें आसता पळय तें खूब इम्पॉर्टंट आसता. सो तुमकां जर दिसता की ती बॉल्स तुमी घेवची ताचें मेंटेनन्स करचें वॉटर घालचें ना जाल्यार हरशीं आमची जी हे आसा सांखळे म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ हे मेंटेन करतले. पण तुमकां जर कोणाकूय दिसता हो इनिशिएटीव घेवचो जाल्यार तेंच्यांनी हे बॉल्स घेवन वचचें उदक फील करचें. केन्ना कितें प्रॉब्लेम आसा पेंटींग आमी दर वर्सा ताचें करतली. सो तें आमी सदांच हेल्प करतली. पण कोणें स्वता स्वयं एक वॉलंटियर म्हणून कोणाक काम करीत दिसता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां येवन मेळचें. वॉटर फॉर वॉइसलेस ज्यांका आवाज ना जे मागो शकना तांकां उदक कोण दितलो. आमी लोकां कडेन मागता म्हाका उदक दी रे इल्लें म्हणून जे तान लागले जाल्यार मागपाची संद आहा. बट जेन्ना उदक सगळेंच आमी म्हणटा की पुराय परिसरांतलें उदक जर आटलां जाल्यार आवाज ना ताका उदक कोण दितलो. कुत्र्यांक माजरांक जनावरांक शेवण्यांक उदीक दितलो कोण तर ताका उदीक आमीच दिवपाक जाय. आमकां तान लागले की आमी उदीक पिता पूण म्हाका दिसता डॅस्टॉर आनी ताचो NGO बाय राधिका सातोस्कर हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन खरोखरूच बरी इनिशिएटिव्ह आमी जे 30-35 स्पॉट जे दिता विच इज हेवी मातयेचे तयार केल्ले बट तो घेता तेंच्यांनी एक लक्षात घेवचें की सद्दां तो कंप्लिटली फील करपाचें काम आपलें आहा. एकदां दवरून पळयात. हांव मुद्दामूच सांगता हांव म्हज्या टॅर्रासाचेर ल्हानशी हे पॉट दवरता आनी भितर उदीक डेली फील करता. ओके सायडीक आसलेली सगळी शेवणी थंय येवन उदक पिता. हांव डेली सकाळचो फील करता दनपार पर्यंत ते थंयसर येवन पिवपाक येयल्ले हांवें पळयल्या. म्हणून म्हटलें हांवें की हें नेचर अशें आसा तुमी नेचराचेर जितको मोग करतले तितकें नेचर तुमचेर मोग करतलें. म्हणून कुत्रे माजरे जनावरां जरी असले आसत जाल्यार तेंची काळजी घेवप हें आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून तर आयच्या ह्या गरमेच्या दिसांनी आमी उदक दिवप बरी इनिशिएटिव्ह आमच्या सांखळे म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्या लोकांनी घेवची. अजुनूय बी जो रेग्युलर उदक दिवपाक शकता आमी बरेचशे फावटी कोणाक कितें दान करूं शकता आसत जाल्यार बरेचशे फावटी म्हणजे लोक म्हणटा रक्तदान करता हें करता पण हांगासर उदक दान करून सुद्दां तुमकां पुण्य मेळोवपाची संद आसा. ती संद सगळ्या जाणांनी घेवची. आमी सातत्यान दारो दिता बट आज एक्सीस बँक आमच्या बरोबर आयल्या आनी तांच्यांनी आपुणूच आमकां आपल्यो बॅग आमी सदांच पळयता की प्रत्येक जण बाजारान येता आनी प्रत्येक दिसा 6 पिशव्यो घेवन वयता त्यो बी काळ्या कलरच्यो आनी मागीर रस्त्याच्या देगेक उडयल्ल्यो त्यो बी कचरो घालून बांदून एकदां उडयल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. ती पिशवी सहज गाय डायरेक्ट ती खाता. ती उडी उडयना बांदून उडयता आनी भितर आसलेल्या वासा खातीर गाय खाता आनी गायच्या पोटांत 60 किलो प्लास्टीक मेळटा. हे पाप आपल्या माथ्याचेर घेवं नाका. म्हाका दिसता निदान प्लास्टीकची पिशवी वापरपाची बंद करा. स्वच्छता मित्र जांकां आमी म्हणटा जे गार्बेजी खातीर काम करता तेंच्यांनीच काम केली म्हणून जावची ना. आमी प्रत्येकान जर काम केली जाल्यार तें जावपाक शकता. म्हणून आमी जर ते घाण जाल्यार जाल्यार तांकां ब्लेम करता. ओके आनी बरें आहा थंयसर आमी सुशेगाद रावता. म्हाका दिसता सांखळेकरांनी आतां जागे जावपाची गरज आसा. ओके एकदां अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून आमी कायम सांखळे मेंटेन दवरपाचें काम आमचें आसा. ना जाल्यार म्युनिसिपालिटींतले सगळे कावन्सिलर आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणटले आनी बरें छाती फुडें काडटले तशें जावचें ना. सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली काम करप हें गरजेचें आसा. अवॉर्ड जो आमकां मेळ्ळा तो तेंच्या खातीर मेळ्ळा. अवॉर्ड मेळ्ळा ते थंय उबे आसा आनी तेंच्या खातीर ताळयो वाजय. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की तुमचो सहकार्य जर मेळत जाल्यार आमी स्वच्छ सांखळे नितळ सांखळे करपाक शकतले. सांखळे म्युनिसिपालिटी आमचे नवीन नवीन उपक्रम सातत्यान घेत आसा. बदल जालो काय कशे उपक्रम जाता हे तुमकां पळयल्या. फाटल्या 10 वर्सांची म्युनिसिपालिटी आनी आतांच्या 3 वर्सांची म्युनिसिपालिटी तुमी पळयले 15 मिनटां तुमची सगळ्यांची बट ती सगळी मोलाची 15 मिनटां आमकां हो कार्यक्रम सांगून वयता. पयलो कार्यक्रम सांखळे म्युनिसिपालिटी खातीर लोगो. म्युनिसिपालिटीच्या लेटर हेडीचेर ताजो लोगो आसप हो इम्पॉर्टंट आसा. बरी इनिशिएटिव्ह म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर हांच्यांनी घेतली आनी तो लोगो करता आसतना सुद्दां गोंयभरांतल्या कलाकारांक इनवॉल्व केले. आनी बरी गजाल आसा की आमच्याच सांखळे म्युनिसिपालिटींतल्याच वाठारांतल्या पयल्या भुरग्याक पयले प्रायज मेळ्ळें म्हणून ताच्या हांव पयली अभिनंदन करता.
अशा पद्दतीन प्रत्येक कावन्सिलरान भुरग्यांक फुडें काडपाचोय प्रयत्न करपाक जाय. आपल्या वार्डांतलो म्हटल्या उपरांत आपल्याकूय प्राऊड फील जाता. हांव पयल्या कार्यावळीच्या बद्दल खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. ही देख बाकीच्या सगळ्या म्युन्सिपालिटींनी घेवची आनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आपलो वेगळो लोगो क्रिएट करचो हे म्हाका सांगत दिसता. Was started in Karnataka by Mr. Sani, and now we are providing water for more than 11 states. So this initiative first time has been taken up by Sakhay municipality, Parab. Siddhi Parab has taken this up, and it is her initiative. So she and Radhika, they both have taken this initiative, which is a very good step in a positive way to provide water, as it is so hot now, and all animals and humans, they require water, which is a basic need. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.